चांद्रा आशिल्ल्या पुर्विल्ल्या महादेव देवळाची भारताचे पुरातत्वीय सर्वेक्षण पुनर्स्थापणूक सुरू केल्या, मात ही पुनर्स्थापणूक योग्य तरेन जायना देखून पुरातत्वकारांनी नाराजी उक्तायल्या. तशेंच ह्या विशीं इतिहासकार आनी प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे आनी योगेश नार्वेकरान फेसबुक पोस्टावरवीं तिडक उक्तायल्या. चंद्रपूर वा चांदोर ही गोंयची पयली राजधानी. कुशावतीच्या कांठार वशिल्ली चंद्रपूर चांदोर ही सालसेत तालुक्यान हो गांव आस्पावता आतां, आनी ताका व्हड असो इतिहास आसा. आनी हो इतिहास म्हणजे कदम काळा पासून इवन ताजे पयलीं सातवाहन काळा पासून, मागीर भोजकालीन, मागीर कदम काळ, मागीर पोर्तुगीज, ताजे पयलीं पोर्तुगीजाचे पयलीं विजयनगर, अशे वेगळे डायनॅस्टीज have been witnessed by Chandrapur or Chandor. The shocking news for all of us was थंय एक शिव टेम्पल म्हणजे नंदीची एक सायट आसा दॅट इज ऑफ 11th century when Kadambas had their capital in Chandor. Now that I have seen, थंय सगळे ओल्ड फातर आसा, थंय प्लिंथ आसा ओल्ड, मागीर ते नंदी आसा, सगळे इतले पुरातन अशें आसा. आनी द शॉकिंग न्यूज वॉज थंय आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान थंय so called conservation, I will say so called because they have completely renovated the site आणि सगळे थंय नवे फातर घाले, सगळे पयलींचे फातर सगळे थंय नाच केल्या आनी सगळे नवे हे केल्या. वी स्ट्रॉंगली प्रोटेस्ट अगेन्स्ट इट. वी हॅव रिटर्न टू द दिल्ली हेड ऑफिस ASI डायरेक्टर जनरल that such thing cannot be tolerated. In the name of conservation of historical heritage sites, you are making the sites look new. So historicity and heritage character खंय उरलो. So the site now looks सामकी चकाचक नवी दिसता ते. So it will look as if the temples were all built now. So the 11th century temple, ते stones खंय गेले अशें आयकुपाक येता की सेल जालो म्हणून. वी डोंट नो. वी वॉन्ट दॅट ओरिजिनल सायट, the original stones of that Shiva temple should be restored and should be conserved. It has to be conserved, not renovation. New करपाची ना ती सायट. Strongly protest against this.